आमी पळयता फाटल्या कांय म्हयन्या भितर गोंयांत खुबशे क्रिमिनल इन्सिडंट सिरियस क्रिमिनल इन्सिडंट जाल्या आनी फाटल्या 2 म्हयन्या भितर शेकाचेर 3 मर्डर जाल्या. आतां जर शेकाचेर ट्युरिस्टांचो मर्डर जातालो आतां आमी पळयला की काल मोरजे एका लोकल मनशाचो भुरग्याचो मर्डर जाला आनी अशी परिस्थिती जर उरत जर ट्युरिस्टूच न्हय लोकल लोकूय जर आमच्या शेकांचेर आनी जर बीच बेल्टाचेर जर सेफ ना जाल्यार म्हाका दिसता हाजे एक रॉंग सिग्नल आमचे देशभर आनी जगभर वतले गोंया बद्दल जे गोंय एक सेफ टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून वळखताले थंय एक आज अनसेफ वातावरण तयार जाला. दुसरो शॉकिंग गजाल जी गोंयांत घडला जी गजाली असल्यो गोंयांत घडनासल्यो त्यो म्हणल्यार एक हिनियस सामको लज्जास्पद म्हणटा तो गँग रेपाचें प्रकरण जे मडगांव घडलें आनी हातूंत खुबशे प्रश्न निर्माण जाता. एक प्रश्न म्हणल्यार जर 5 भुरगे एका चलयेक घेवन एका रुमान वता खंयचे हातून हॉटेलान गेस्ट हावसान जाल्यार तो गेस्ट हावसांच्यान रिपोर्ट कित्याक जमना हाजो अर्थ हाजे पयलीं असल्यो गजाली त्या गेस्ट हावसान चलताल्यो म्हणून हे रिपोर्ट जमना आनी असल्यो गजाली चलताल्यो हे पुलिसांक खबर नासलें हें जावंकूच शकना. हाजो अर्थ क्लियर जाता की पुलिसांक हाजे हप्ते मेळटाले असले गजाली इल्लिगल गजाली चलताल्यो ताज्यो त्या खातीर ह्यो गजाली अनरिपोर्टेड गेल्यो आनी गँग रेपा सारको क्रायम जालो. ह्यो जर सगळ्यो आमी इन्सिडंट पळयत जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर गोंयांत कंप्लीट फेल जाला आनी गोंय बीजेपी सरकाराचे हातून कार्यकाळान गोंयचे पाताल लोक जाला जे आमी पाताल लोक नॉर्थ इंडिया दिल्ली एनसीआर गुरगांव हरियाणा म्हणटाले ती परिस्थिती आज गोंयांत निर्माण जाल्या. बीजेपी सरकार गोंयांक पाताल लोक करपाक सोदता आनी गोंयकारांनी उठून हाजे विरोधान आवाज काडपाचो आनी एक मॅसिव्ह मुवमेंट जावपाची गरज आसा. कित्याक जे मॅसिव्ह मायग्रंट गोंयांत येवन रावपाक लागल्या लँड कन्वर्शनां लेफ्ट रायट एंड सेंटर जाता आमी पळयल्या मेगा प्रोजेक्टांक परमिशनां मेळटा पळयल्या भायरच्या स्टेटीचे लोक येवन गोंयांत रावता ते आपले सर्वीस स्टाफ सर्वंट्स ड्रायव्हर्स हाडटात आपले राज्यांच्यान हांगासली शेक्स भायले लोक चलयतात ज्यो कायद्यान गोंयकार आसूंक जाय आसले. आमी इन्सिडंट जे जाल्या तातूंच्यान भायर आयला की भायले लोक शेक्स चलयताले तांचे वेटर कूक आनी तांचो स्टाफूय भायले आसा आनी अशे परिस्थितीन जर इतले मोठ्या प्रमाणात गोंया भायले लोक गोंयांत जर रावले गोंयच्यो जमनी काबीज केल्यो गोंयचे धंदे जर काबीज केले आनी ताका हे बीजेपीचो जर आशिर्वाद आसत सुसाट लँड कन्वर्शनाचो जर आशिर्वाद आसत आनी जर गोंय हे पाताल लोक करपाचे दिशेन व्हरता आसत जाल्यार आमी हे खपोवन घेवचे ना आनी गोंयकारांक घेवन हाजेर एक मॅसिव्ह मुवमेंट जातलो.